देवीक काकुतीचे नोवेन 6वो दीस. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भुरग्यां पासत आनी तांचे पोरी जाल्ल्यान तांचे खातीर मागुया. भोव काकुतसारा जेजू, तुवें म्हणला, म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोप आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. भुरग्यांक तशेंच बोल्यांक आनी नेटुवायेच्यांक तुजे काकुतीच्या पिराडान घे. हे वरवीं सोर्गीचो संतोष आनी परमळाचीं फुलां तुज्या सोर्गीच्या बापाच्या शिवासना मुखार तुज्या पवित्र काळजान ती रावो आनी देवाची काकूत तांबो नासतना पोरकोणो म्हूण आमी मागतांव. सासणाच्या बापा भुरग्यांचेर आनी बोलेपण आनी ल्हानविकाय आपणावन तुज्या पुता भाशेन जावंक सोदतात तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल. कित्याक तांच्या शेगुणांचो दोमदोम तुज्या शिवासनार पावला. काकुतीच्या बापा, तूं ह्या आत्म्याचो खूब मोग करता आनी संतोसता. हे वरवीं सोगलीं एकठांय जावं तुजी काकूत ती सासणाच्या सासणाक पोरकोणो. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन.